आज आमी पळयता की नरहरी पेडणेकर हो सुद्धा आज प्रत्येक आमी हाजिरोन वयता जाल्यार पेडणेचो म्हटल्यार अख्ख्या गोंयाचो खास करून पेडणेकाराक तेका फक्त एक फोन केल्या पुरो तो आपले थंयसून तो डायरेक्ट पेशंटाक घेवन आपूण डॉक्टरा कडेन वयता. हे खूब मोल आज अशें कोण करपाक वचना पूण तेका खूब हें आहा की तेणी ही जनसेवा लोकांक खातीर केला. हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता की तेका मोठे ताळी वाजोवन त्याच बरोबर आयज आमचे जे हे जो स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब हा हो म्हाका दिसता आयज ही 4थी फावट म्हाका दिसता हेंच्यांनी हे आयोजीत केल्लो आसा. ही जी प्रत्येकाक म्हणजे ब्लड डोनेशन हे दितात पण त्याच्या बरोबर फ्री मेडिकल चेकअप कॅम्प हो सुद्धा मोठो महत्वाचो आसा. आज ब्लड डोनेशनान सगळ्यांनी एक हें दवरपाचो की सगळ्या भुरग्यांक सुद्धा जे तरणाटे आहा तांकां लोकांनी सगळ्या प्रत्येकानी आमची सुद्धा एक हे आसा की ते लोकांक सगळ्यांक फुडें काडून एक ब्लड डोनेट करपाक सगळ्यांनी एक हे करपाचें की भुरग्यांक हे ब्लड डोनेट करचे की आपल्या जिवाक बरें आनी तेचो कोणाक तरी लोकांक बाकीच्या हेल्प जातलो. तुमकां खबर आसतलें आतां जो ब्लड डोनेट कार्यक्रम केलेलो मी त्यांच्या कार्यक्रमा वर्सात आसता आनी म्हाका दिसता ही 4थी फावट गेल्या 2 फावट तेंच्यांनी वायकोंटाक केल्लो तेज्या पयलीं हंसरे केल्लो आनी दीस आसता तर त्या सर्वश्रेष्ठ दान आहा. तशेंच त्या परत तेंच्यांनी वेगवेगळ्या तरेचे कॅम्पय दवरलेले आहात. खऱ्यांनी ह्या संस्थेचे मी धन्यवाद म्हणते आणि सांगपाचें म्हटल्यार आमच्या पेडणे नगरपालिका क्षेत्रात ही बऱ्यापैकी संस्था काम करता आनी आमचो जो बाबू हा पेडणेकर तो म्हापसा आमकां सगळ्यांक म्हणजे हेल्थाच्या बाबतींत केव्हाय फोन कर सदींच आमकां हेल्प करता खंय ना अशें ना. हांगाच्यान तुका आजिलोन जावपाक वचपाक तांकां त्रास जाता. तेच्या खातीर आमचे नरहरी पेडणेकर हेणी एफर्ट घेवन वर्सान वर्सा त्या डॉक्टरांक तो हांगा घेवन येता आनी तेचो लाभ आमचे पेडणेचे जे नागरीक घेतात. त्याच्या बद्दल हांव सगळ्यांक विनंती करता की नरहरी पेडणेकरांचे एकदां गाडयेन वचून सक्सेस जाता. दुसरे गजाल म्हटल्यार ब्लड डोनेशन. आमी एवरी इयर ब्लड डोनेशन 2 फावटी करता. तेचो फायदो आता तुमकां खबर आहा रक्तदान हे श्रेष्ठदान पूण थोडे लोक भियेतात ब्लड डीन कितें जातलें कांय जायना कित्याक आमच्या क्लबाचे चडशे मेंबर हे ब्लड व्हॉलंटरी दीत आसता कित्याक तेच्या खातीर फाल्यां तरी कोणाचो एक लायफ सेव जावंक शकता. सो कोणें मनान दुबाव धरचो न्हू आनी ब्लड डोनेशनाक फुडें सरचें. तेंचें निदान जालें तेंच्याच म्हणून आमी मेडिकल कॅम्प ही एक गोष्टी घडत आसतना आमकां अभिमान वाटता की आमच्या हातून सुद्दां खातीर जनसेवा करता. सांगून गेल्यार जन्म निश्चित आसा मरण निश्चित आसा पूण हेच्या मदीं आमी जे चांगलं कार्य करता तें स्मरण निश्चित आसा. तेंचें जें स्मरण आमी करता आज ह्या कॅम्पाक आमचे योगायोग असो की प्रथम नागरीक आणि नगराध्यक्ष ह्या आमच्या स्कुलाचे माजी स्टुडंट तसे सिद्धेश पेडणेकर सुद्धा माजी स्टुडंट त्यांच्या हातून हो कार्यक्रम उद्घाटन झालो आणि उपस्थिती लाभली. हे एक योगायोग जालो. तसेच आमचो कार्यक्रम आमचो घडोवन येयलो तेणी आमकां सहकार्य केला सगळे डॉक्टर टीम तेंचे हांव धन्यवाद म्हणटा.